व्हीडी धरणाचे 40% उदक गोंयांक दिवचे म्हणून आमी मागताले। ह्या अटीचेरूच आमी तिहारी भशेन व्हीडी धरणाक मंजुरी दितले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो। मुंबईत 10 वर्सां उपरांत तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टा विशीं इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड मिटींग जाली। निरीचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत व्हीडीचेर खंय निर्णय जातलो। व्हीडी धरण जाल्या उपरांत दिवचल आनी सत्तरीचे उदकाचो प्रश्न खंय सुट्टलो। निरीचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत म्हणजे ताका हा म्हणप काय ना म्हणप हाजेरूय आमी फुडें वता। एकदां निरीचो रिपोर्ट आयलो काय मागीर गोवा गव्हर्मेंट डिसिजन घेतले। बट एक गजाल हांव निश्चित सांगूंक शकता, फाल्यां सकाळी जर डॅम जालो जाल्यार ह्याच शेअरिंग पद्दतीन आमी उदकाचो जर डिमांड केलो आसत जाल्यार ह्या डॅमाक आमी डायरेक्टली ना म्हणून उपयोग ना। कारण तिराळी डॅमाच्या मोठ्या प्रमाणात उदक तेन्ना जो कोण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री त्या वेळार आशिल्लो तेंच्यांनी जो एग्रीमेंट सायन केलो म्हणून तर आज उत्तर गोंयाक येदें मोठ्या प्रमाणात उदक मेळटा। आनी उदकाची जी स्कॅरसिटी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे त्यांच्या हेतूर ते डॅम बांदता आसा। आतां नाही म्हटलं जाल्यार 7 ते 8 म्हयने थंयच्यान काय दिलें, फक्त पावसान तितकेंच उदक येता। सो दॅट जर ते उदक डॅम बांदून हाडून विदीन द बेजीन जर ते उदक यूज करता आसत जाल्यार म्हाका दिसता लॉंग रन आमकां फायदो जातलो। विशेष करून पाडोशेच्या प्लांटाक डायरेक्टली 40% उदक आमी मागले आसत जाल्यार बिचोले आनी सत्तरी तालुक्याक जे उदक आमी थंयच्यान जर पाडोशा प्लांटांतल्यान ते उदक लिफ्ट करता थंयसर आत्तां आमकां केदी व्हडली स्कॅरसिटी जाता। ते उदक इन फ्युचर आमकां लिफ्ट करपाक मेळटलें। मागतले आनी 40% मागपाचें ठरयलां अशें काय? ऑफकोर्स म्हणजे तो निरीचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत तेज्या उपरांतचो विशय आसा। बट टेंटेटिवली तरी म्हाका दिसता 40% उदक आमी तेंच्या कडेन मागपाक काय हरकत ना। निरीक रिपोर्ट करपाक महाराष्ट्र गव्हर्मेंट लायतले आनी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट करून तेजो इम्पॅक्ट एनवायरमेंटाचेर म्हणजे गोंयच्या महाराष्ट्राच्या कितें जातलो हो रिपोर्ट एकदां सबमीट जालो काय देन वी कॅन सीट टुगेदर आनी वी कॅन डिस्कस। तिलारीचे गोंयचे वटेनचे कॅनल डॅमेज जाता ते खंय गोंय सरकार पळयतलो, ही जबाबदारी खंय आमची। फुडाराक तिसवाडीक तिलारीचें उदक जाय जाल्यार खंय पावोवंक मेळटलें। तांची जी टेक्निकल टीम आशिल्ली तेंच्यांनी अनलेस अँड अंटील रिपोर्ट सबमीट केल्या शिवाय आमी हे प्रपोजल एग्री केना। बट बरी गजाल आसा, एटलीस्ट दे आर एग्रीड फॉर टू डू द स्टडी, म्हणजे प्रोजेक्टाची स्टडी करून मागीर ते एग्री जावपाक नेक्स्ट मिटिंगेन किंवा विदीन द कन्सर्न विथ द बोथ द सीएम जर घेवपा खातीर तेंच्यांनी एग्री केला। इवन तो तेंचो WRD मिनिस्टरूय ह्या विशयाचेर एग्री जाला, त्या खातीर तोय पॉझिटिव्हली विशय सुट्टलो हाची आमकां खात्री आसा। तितून हे पळोवचें पडटलें की आनी गांव म्हणजे हायट वाडयली जाल्यार आनी फुडले एरिया अफेक्टेड म्हणजे लोकांक अफेक्ट जावंक शकता। बरोबर, म्हणजे तेच तेंच्यांनी सांगलें की तो स्टडी रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही तो पयलीं करता आमी आनी सबंद जातलो काय कितें हायट वाडप कितलें परत स्टेबिलिटी ऑफ द डॅम ह्या सगळें स्टडी करून देन दे एग्री फॉर द हायट वाडोवपा खातीर एग्री जाता। गोंयच्या वटेन जे कॅनल डॅमेज जाता परत तेजेर बी डिस्कशन जालें। दॅट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोंयच्या सायडींतल्यान पुराय कॅनल रिपेर करप आनी हें करप ही आमच्या स्टेटीची ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी आमी हे फावटी कंप्लिटली परत रिपेर करपाक मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्ली आसा आनी मोठ्या प्रमाणात आमचो जो शेअर उदकाचो आहा पळय तितकोय आमी लिफ्ट करपा खातीर सुरवात केला, बोथ फॉर द इरिगेशन आनी ड्रिंकींग पर्पजा खातीर। इन फ्युचर लागले जाल्यार आमकां बार्देस आनी पेडण्यां सोडून इन फ्युचर म्हणजे तिसवाडी तालुक्यांनी उदक व्हरपा खातीर आमकां ताची तयारी दवरची पडटली। 22 जाणांचे पुनर्वसन जातले। रिहेबिलिटेशन जावपाचें आशिल्लें। वी हॅव एग्रीड, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। कारण तेंचे जर फाटलें उरलेलें आसा त्या कलेक्टरा कडल्यान रिपोर्ट येयल्या उपरांत आमी तांकां 22 जाणांक रिहेबिलेट करपा खातीर समथींग 5 lakhs रुपीज दिवचे पडटा आसत। वी आर फ्रॉम आवर सायड वी आर रेडी टू डीव। तेंच्यांनी ड्यू डॉक्युमेंट्स तेंच्या कलेक्टरा कडल्यान व्हेरीफाय जावन आमकां येवचे। गोंय आनी महाराष्ट्र म्हादेच्या इश्यूचेर एकठांय गेल्यार खंय गोंयाक ताचो लाव जातलो। हेजें तेंचें स्वागत करता, तशें जर जाल्यार बरी गजाल आसा। ऑलवेज आमी एकत्र रित्या गेले आसत जाल्यार त्या गोंयाक ताचो फायदोच जातलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार।